आयज खूब दूख दिसता कितें हो गव्हर्मेंट जो आसा तो आमचो डिक्टेटरशीप जावन पडलेलो आसा. सगळे कडेन आमच्या गोंयकारांकूच ते खंय तरी स्टॉप करपाक सोदता. आयज हो फिल्म फेस्टिवल जाता आमच्या गोंयान. हो इफी कितलीं वर्सां जाल्ली गोंयान जाता आनी आयज पर्यंत केन्नाच असो कायदो येवं नासलो की बाबा आमचे गोंयकार रिपोर्टर जे आसा, जे गोंयकार आमचे फोटोग्राफर आसा, जे मिडियान आसा, जे व्हिडिओग्राफी करता, तांकां केन्नाच आयज पर्यंत स्टॉप केल्लो नासलो. इफी म्हटल्यार तांकांय अलावड आसलेले, तांकांय पासीस दिताले आनी तांकां फूल कवर करपाक ही तांकां परमिशन आसतालें. बट आतां म्हाका कांयच कळना की हे वर्सा कित्याक लागून आमचे गोंयकारांक, आमचे गोंयकार रिपोर्टर आसा, जे आमचे गोंयकार भाव आसा, जे आमचे गोंयकारांची जर्नलिस्टांची एक एसोसिएशन आसा, तांकां भायर दवरून एक प्रायवेट हांकां तेंच्यांनी एंट्री दिल्ली आसा आनी आमच्या लोकांक गोंयकारांक भायर दवरपाक म्हाका हे गोवोरमेंटाचें कांयच समजना. हो गोवोरमेंट आसा तरी कोणाक, गोंयकारांक लागून काय आमच्या गोंयच्या भायल्या लोकांक लागून चड इम्पॉर्टन्स दिता. कित्याक हेन पयलीं सुद्दां तुमकां खबर आसतलें जेन्ना एसेंब्ली लायव्ह चलताली पळय तेन्ना आमचो जेन्ना काँग्रेसीचो गोवोरमेंट आसलो तेन्ना फूल तांकां एलावड आसलेलें लायव्ह करपाक. बट मदीं जेन्ना हे भारतीय जनता पार्टीचो गोवोरमेंट येयलो आनी पर्रीकर तेन्ना चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना ते स्टॉप केले. बट मागीर खुबशे एजिटेशन जावन परत मागीर तेंच्यांनी एलावड केलें. आतांय ते फक्त कितें करता, चान्स दिता लोकांक एजिटेट करपाक. म्हाका दिसता हेजेर आमी कंडेम करता कित्याक बाबा जो गोवोरमेंटान हो डिसिजन घेतलेलो आसा कित्याक हे आमचे गोंयकार रिपोर्टर, हे गोवोरमेंटाक फक्त रिपोर्टर फक्त तेंची एडवर्टायजमेंट करपाक, तेंचे न्यूज घालपाक पेपराचेर तेन्ना हांकां जाय, तेन्ना तुमी तांकां प्रेस कॉन्फरन्साक बाकीच्या ताका आपली बाबा न्यूज कवर करपाक, बाबा सगळे कवर करपाक लागून तुमी प्रेसवाल्यांक यूज करता. आनी जेन्ना एक आमच्या गोंयान एक प्रोग्राम जाता इफी तेन्ना आमच्या गोंयकार रिपोर्टरांक भायर करता. हो तेंचेर अन्याय आनी हो अन्याय आमी जावपाक दिवपाना. आमी मागताय गोवोरमेंटा कडेन तेंच्यांनी हो विड्रॉ करचो आनी आमच्या गोंयकार रिपोर्टरांक सगळ्यांक अलावड करपाचें इफी. नाजाल्यार आमी म्हाका दिसता गोंयकारांनी सगळ्यांनी हो इफी आसा तो बॉयकॉट करपाची गरज पडटली.